दिव्यवाणी 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 मोगाळ वीक्षकनो, भक्तिकानो आणि तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक म्हजो प्रणाम आणि तशेंच नव्या वर्साचो उल्हास हांव तुमकां पाठयतां. हे वर्स जुबलेवाचें वर्स जाल्ल्यान मोरये मायेच्या मानाक, मोरये मायेच्या मजतीन आमी हे वर्स आमी प्रारंभ करता. आणि आमी नियाळचो संदेश जावन आसा, मोवरी जावन आसा पवित्र सभेची आवय. एका रायान आपल्या नौकरांक धाडन लोकांक अशी खबर दिली, कोण आपले आवयचें काळीज म्हाका हाण दिता ताका म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटो हांव दिता म्हणून तो म्हणा लागलो. एकलो काम करिनातलो 80 तरणाटो मनीस आपल्या आवय लागीं गळोवन आपणे काम करिनासतना गांव भोंवन तिने गळिल्ल्या पयशांनी तो खातालो. रायाची खबर आयकून आपणा इतल्याक तो अशें म्हणा लागलो, म्हजी आवय म्हातारी जाली आणि तिका गळोवंक साध्य ना. तिने गळोवन म्हाका पयशे ती दिता आणि त्या पयशे वरवीं हांव गम्मता मान आसा. आणि मुखार ती म्हातारी जाता तिका गळोवंक साध्य ना आनी पयशे दिवंक साध्य ना. तिका लगाड काडून तिचें काळीज हांवें रायाक व्हरून दिल्यार म्हाका रायाच्या राज्याच्या आस्तींतलो अर्दो वांटो मेळटा म्हणून आणि जिणीभर सुखान जियेतलो म्हणून आपणा इतल्याक तो चिंता. आणि त्या म्हातारी अस्खत त्या आवयक लगाड काडूंक तो मुखार सरलो. आवय आपल्या पुता कडेन लगाड काडूंक येता आसतना भीक मागूंक लागली. जिवाची ती भीक मागूंक लागली. जीव आसता पर्यंत हांव बसता, जीव आसता पर्यंत हांव तुका सांबाळटा, म्हाका लगाड काडिनाका म्हणाली. पूण पुतान आवयक आवयचे वयर दया दाखयनासतना, काकुळट दाखयनासतना लगाड काडलें आणि तिचें काळीज हातांत घेवन रायाक दिवंक येता आसतना रस्त्यार तो पडलो. रस्त्यार धांवन येता आसतना रस्त्यार आसल्या एका फातराक तो आपटलो आणि तो मतींच पडलो. आणि आवयचें काळीज वचोन एका कुशीन तें पडलें. गायांक गाय जावन रगत वळटा आनी दुखीन वडल्यान माय म्हणून बोब मारता. तक्षणच तो थाळो आयकता. तो थाळो खंयच्यान आयलो म्हणून ताका कळीत नासलो. तो कितें करता, हेवशेन तेवशेन तो पळयता आनी आवयचो थाळो म्हणून ताका बगता. आनी आवयचो थाळो आयकता, दुखलेंगी पुता. खंयच्यान आवयचो थाळो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें. उपरांत ताका समजता, त्या पयशे पडुल्ल्या त्या आवयच्या काळजांतल्यान हो थाळो आयकता. मोगाचीनो, ही एक मोठवी खाणी जावन आसा. पूण ह्या खाणयेंत एक संदेश आसा. पातकाच्या खोंडांत पडून माय म्हणून उलो करता आसतना आमकां जेजू थावन दैवीक काकुळट आमकां लाभता. जेजू थावन आमकां खरी दया आमकां फावो जाता. त्या देखून मोगाचीनो, मोरये मायेक आमी देवाची माय म्हणून आपयता. देवा पुताची माय, पवित्र सभेची माय म्हणून
आम्ही उलो करतावो. ती निजाय की एक पोवी सभेची माय आणि तशेंच वरती माय जावन आसा. दोगां स्त्रियां मध्ये एका भुरग्या खातीर झगडें सुरू जालें. तें भुरगें तांतले एका स्त्रियेचें जावन आसलें. दुसरी स्त्री त्या भुरग्यांक आपोरसूंक पळयताली. ह्या वर्षी तर्क जाल्या उपरांत अखेरीक ती राया सशी गेली. थंयसरी राया मुखार दोगांय भुरगे आपणाचेच म्हणटाले. रायाक कितें करचें म्हणून कळलें ना. अखेरीक रायान उपाय केलो. सेवकांक आपोवन ह्या भुरग्यांक 2 अर्दां करून एक अर्दें एकले स्त्रियेक आनी एक अर्दें बरें तशेंच जावन दी. पूण आनीकली आयकली ना. ती म्हणली, भुरग्याक कितेंच बादाक येवंक नजो. तें भुरगें नाका तिका दिया. तवळ रायाक नीस आवय कोण म्हणून कळिसलें आनी भुरग्याक तिकास दिलें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आवयचो जागो कोणायकी भरती करूंक साथ दिना. कोणाची रिप्लेस करूंक साथ दिना. तेचे कडेन आसा मोग, तेचे कडेन आसा मोवळाय, तेचे कडेन आसा परमळ, त्याग, माया मोग, सोंसणीकाय आनी हेर इतर आनी सॅक्रिफीस. मोगाचेनो, देखून हर एकल्यांकी आवयची गरज आसा. आवयचो मोग साकलोलो मात्र आवय म्हळ्यार कितें म्हणून समजता. देखून देवान आपल्याच एकल्या पुताक आनी तशेंच एका भुरजेक आवयची गरज आसा म्हणून चिंतलें. आनी एक स्त्रियेक ताणें वेंचलें. ती सर्वांच्याकी वर्ती स्त्री जावन आसा. ती सर्वांच्याकी वर्ती स्त्री जावन आसा. दैवीक माय जावन आसा आनी आमची माय जावन आसा. आनी ती सर्व आवया प्रास वर्ती ती जावन आसा. ती आवय सर्वांच्याकी पवित्र सभेची आवय जावन आसा. देखून पवित्र सभा भगवंत मोरी देवाची मातेची परब जानेवारी 1 तारीख हांव संभ्रमता. सगळें वर्स आवयक समर्पण दिवन सगळें वर्स सुफळ जावन दी. सर वायटांतल्यान आमकां राखून व्हरून दी म्हणून आमी मागताव. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कंडी सावन आवयचो जागो कोणाच्यानी भरती करूंक साथ दिना. जर तर आवयचो मोग साकलेलो मनीस आवय कितें म्हणून तो समजता. आवय थावन मेळटा काकुळट, आवय थावन मेळटा मोग, आवय थावन मेळटा एका रितीचो मोग. त्या देखून हर एकल्यांक आवयचो गरज आसा. आज संवसारांत शिकाप चडलांगी सोडूनच आसा. उणें जावंगी साबार आज मोरये विशांत दुबाव सुरू जाला. साबार क्रिस्तांव आज क्रिस्तांव पंगड आळणी उपजले बरें आज उपजल्यांत. सूख शिकोन लोकांच्या मोतींत घालतात आनी नबैस जातात. तांचें उतर आयकून साबारांनी मोरयेचो ग्रोट्टो कोसलोन घाल्लो आसा. उपरांत सुसरो बघून तुर्तान मोरयेच्या पांयां धरलीं फाटीं आयिल्ले मनीस आमकां पळोवंक मेळटात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचताव. देवान पयल्या सोतेर आदाम आनी येवेक रचलें. तांणी बऱ्या रितीन आसोचें म्हणून ताणें तांकां एकसुरे सोडूंक ना. बगर तांचे सांगाता तो आसलो. पूण आदाम आनी येवेन पाताक आदारलें. पाताक सर्पाच्या रुपार येवन तांकां नाडोवंक धरणीर शेवटयलें. तेन्ना देवान तांकां ये देवाच्या बागेंतलींतलें भायर घालें आनी देवाच्या
क्रोधक ती भली ती जाले पूण देव काकुळदार जावन आसा. देव बक्षरे सुद्धा दातार जावन आसा. एके येवे वरवीं पाताक आसल्यारे मनशाक बाचावी करच्याक पाताक नाश करच्याक गुलामपणांतले आमकां सोडोवच्याक देवान पयलेंच एका स्त्रियेक रचल्लें, एका स्त्रियेक बसयल्लें. उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 3:15व्या वळींत आमी आयकत आहोत. तुझे आणि स्त्रिये तुझे आणि तिचे संतती मध्ये दुस्मानकाय हांव घालतलो आणि तिची संतत तिचे मस्तक चिंचतली आणि तू तिचे कोटेक कोणसू मारतलोय. मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, देवान आपल्या एकल्याच पुताक या संवसारी धाडलो आणि या संवसारी धाडूंक एका स्त्रियेची गरज आसली आणि त्या स्त्रियेची मांडावळ केली. देखून पयलेच एका स्त्रियेक विंचले. मोरये मुखांत्र तें पूर्ण जालें. मोरये मुखांत्र देवान बसयलेलें पवित्र पुस्तकांत आमी वाचताव. इजया ग्रंथांत अध्याय 7:14वी वळ अशें म्हणटा, पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भे जातली, एका पुताक प्रसूत जातली आणि ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. देवान बसयलेल्या नव्या सोल्यांत तें संपून जालें. देव मनीस जालो, आमचे मदें तो जियेलो. देव इमॅन्युएल तो जालो. जुवोच्या वांजेलांत अध्याय 1:7 आनी तशेंच 14 वळींत आमी पळयताव. वेळा काळा वरवीं देवाचो शब्द आसलो. शब्द देवासोवें आसलो. शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वींच तो देवासोवें आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिपात रचन जाल्ल्यो आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें तो जियेलो. या उतरांनी आमकां स्पश्ट कळीत जाता, देव मनीस जालो आनी आमचे मदें तो जियेलो. एका स्त्रिये मुखांत्र ताणें जल्म ताणें घेतलो. मनशा बरीं तो जियेलो. मनशा बरीं तो जियेल्यार देवपण ताणें सांडूंक ना. देखून मोरयेक आमी देवाची माय म्हणून आमी म्हणटाव. जेजू जावन आसा सोडवणदार. जेजू जावन आसा बागेवंत थेंदा दिसो दुसरो जन. तो सस्नात हांव जियेता, तो नीज मनीस तो जालो. देव जावन आसल्यार तो मनीस जालो आनी आमचे मदें तो जियेलो. फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2:7-9 वळी म्हणसर आमी आयकत आव. सर्गीं दळबार सांडून मनशाचे सैम घेवन या संवसाराक तो देवून तो आयलो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत देवाक विधेय जावन दसरलो आनी विधेय पूर्णाचो गुर्त जावन देवान ताका अती उंच उबारलो. मुखचन जेजू ख्रिस्त मनीस जालो. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आमी आयकत आव. अध्याय 4:15. एक पाताक मात्र सन्न आमचे बरी सदांच कष्ट दुःख भोगले. हे आमी आयकत आव. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4:15वी वळ. मोगाचेन तो नीज सोडवणदार तो जावन आसा. तो नीज देव जावन आसा. ताका 2 सैमां आसलीं. पुबी सभेच्या सुरवेरस क्रिस्तांव परजा तिका देवाची माय म्हणून मानून घेतलें. क्रिस्त शका 431 इसवेंत एपेस गांवांत चलिल्ल्या विश्वाससभेंत ती निजायकी देवाची माता म्हणून ही फातयेनी तांणी उसारली. मोगाचेन देखून देवाची पूत जी आवय जाल्ली मोरी देवाची माता जावन आसा. गब्रियलान तिका बरी खबर आसतना गब्रियल दुतान अशें म्हणलें, ना मानबरी कृपेन भरलेले सर्वेच पोर तुजे सांगता आसा.
तूं एका पुताक प्रसूत जातले आनी तूं पवित्र गर्भे जातले आनी ताका जेजू म्हणून नांव दिसय. तर दाविदाच्या राजवटकेचे वयर तो राजवटकी चलयतलो. ताच्या राज्याक अंत आसचे ना. आनी ती म्हणूंक लागले आपूण ओमकार एक दादल्याचो संबंध नासतना कशें हांवें गर्भ संभवयत आनी त्या वेळार देवाक आसा जाल्लें कितेंच ना, सकट साध्य आसा. आनी ती म्हणूंक लागली आपले सुमेची साकन तुज्या कुशेप्रमाणे म्हजे थंय जावो. देवाच्या उतराक तिणें कबलतीन दिली. देवाची माता जावंक तिणें कबलात दिली. जल्मा थावन कुर्सामळी पर्यंत तिणें जेजूक संगतपण दिलो. मोरयेन एलिझाबेथीची भेट करता आसतना एलिझाबेथीचो नामान ऐकत आस तिच्या कुशींत आसलेल्या बळकान उडी मारली. एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडा थाळ्यान अशें म्हणूंक लागले, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सुमेच्या मातेन म्हज्या पेटेक येवचें भाग म्हाका खंयतावन फावो जालें. लुकाचो वांजेल अध्याय 1:44 वळी थावन 46 वळी म्हणसर मोरयेन जेजू आपण देवाची माय जाल्या म्हणून देवाची स्तुती तिने केली. वडी पोसाने देवाची स्तुती केली. म्हजो आत्मो संतोषता, म्हज्या देवा थारो कथें उल्हासता. कित्याक म्हळ्यार आपल्या चरणदसीचेर ताणें दया दाखयली. देखून म्हाका सदैव म्हणून म्हणटले, म्हाका भाग्यवंत म्हणून भासारतले. मोगाचेन कुर्सामळी उबी रावता आसतना आपल्या आवयक म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. म्हणजे बावार्थी लोक तिचीं भुरगीं अशें म्हणून तिच्या हातांत आम्हा सर्वांक समर्पण दिलें आनी सगळ्या मनशा कुळाची आवय ती जाली. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी माता. आम्हा सर्वांक एकच आवय ती जाली. मोरी पवित्र सभेची माता म्हणून आजुनी उलो मारता हांव. पवित्र सभेंत तिची आवय फोन तिने कशें दाखयलें म्हणून आमी जाणा आसा हांव. पूण हर एका रितीन ती संताची माय जावन आसा. ती वर्ती ती माय जावन आसा. आम्हा सर्वांक एक देख जावन आसा. पवित्र सभेच्या सुरवेस मोरी देवाची माता म्हणल्यार चिंताप पातेनी आसली. 5व्या शतमानांत आमी पळयता कॉन्स्टंटिनोपलाचो पत्रियाक नेस्टोरियस मोरी देवाची माता न्ही बगार ती जेजूची आवय मात म्हणून तो सांगू लागलो. ह्या जन्मा प्रकार जेजू देव न्ही म्हणली सूक शिकोवन ताणें दिली. आनी पवित्र जेजू आमकां सांगता, फिलिपकारांक जेजू लगविसता, सुम्या आमकां बाप दाखय. जे कोणें म्हाका पळयला ताणें म्हज्या बापाकी पळयला. तशें आसता म्हज्या बापाक दाखय म्हणजे कशें म्हणयेत. जुआंवचो वांजेल 14 वळ. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पेंटेकोस्ट दिसा आमी पळयता पवित्र आत्मो उजेच्या रुपार देंवता आसतना मोरी शिसांक संगतपण दिलो. तिच्या मागण्या वरवीं तिच्या मजती वरवीं थंयसर बरेपण जालें आनी धैर्यान ती तांचे सांगात ती उबी रावली. सर्वांक म्हायती जावन ती पावली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू आमकां शिकोवन दितान आसता आसतना, जेजू एक शिकोवन दिवन आसता आसतना कोणें एकल्यान सांगलें, तुजी आवय तुजी भाव भयणी भायर सर रावल्यांत, तुका पळोवंक अपेक्षितात. आनी त्या वेळार जेजू म्हणूंक लागलो, जी कोण देवाची कुशी करता त्या परी आयकोन चलता तीच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. लुकाचो वांजेल अध्याय 8:20 वळी थावन 21 म्हणसर. खुशी म्हळ्यार कितें मोगाचें? खुशी म्हळ्यार देवाची खुशी करची, देवाची उपादेश पाळचे आनी तशेंच देवाच्या राजान देवाच्या कुशे प्रमाणे चलचें. मोरयेन आपल्या सगळ्या जिवितांत खुशी केली. देवाची खरी माता दी जावन पावली. मोगाळ भावना आनी भयणीनो,
मोरी एक आम्ही पुविसबेची माय म्हणून आम्ही आपयता आज नियाळ करत असताना सर आवयक तिच्या हातात आम्ही संपवून दिया. आमच्या आवयते मोरी एक आम्ही देखीया आज फुलां घेऊन मोरी मान करच्या पयले आमच्या आवयचो मलगड्या स्त्रियांचो आम्ही उगडास करा. सबाड मलगडी आवय बापय भुरग्यांक बरें शिकाप दितात. तांकां बरो फुडाकार दिवन आसात. पूण बऱ्या जोडेक पावला उपरांत आपल्या आवय बापायंक तांच्या उठा प्रायर जाय पुरतो मोग दिनासतना आश्रमांनी दवरतात. तशें जाल्यार प्रायवंत असो आमी उगडास काडया. तांचे खातीर आमी मागया खंडीत जावन मोरयेन दिल्लीं फुलां बेसावां जावन आमकां पाटी मेळटली. आमेन. दिव्यवाणी